तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणांत जियोंक आशेता सौम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता ही सौम्या ये काळजांत म्हज्या तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणांत जियोंक आशेता सौम्या हांव तुझ्या येण्या लालयता ही सौम्या ये दुख्खांत म्हज्या आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजां मोना आमची तुका भेटयता सर्वोच आमचे सौम्या समर्पिता काळजां मोना आमची तुका भेटयता सर्वोच आमचे सौम्या समर्पिता मोच्या अस्खतकायेन बळवून तूं जाता मोच्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता मोच्या कश्टा दुखांत म्हाका बुसयता ही सौम्या ये तूं म्हाका सांग मोच्या अस्खतकायेन बळवून तूं जाता मोच्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता मोच्या कश्टा दुखांत म्हाका बुसयता ही सौम्या ये तूं म्हाका सांग आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजां मोना आमची तुका भेटयता सर्वोच आमचे सौम्या समर्पिता काळजां मोना आमची तुका भेटयता सर्वोच आमचे सौम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाता मोची पदकां सगळीं आपणाचेर घेता गोकुळदरा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नश्टा वेळार आदर तूं जाता मोची पदकां सगळीं आपणाचेर घेता गोकुळदरा तूं बक्षिता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका निंबेर
पडू आम्ही प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आम्ही नमस्कार करता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता कळसा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता Alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, alleluia. Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, महिमा स्तुति आराधना तुका वंदन तुका यीशु हालेलुया 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 वंदन वैभव तुका उगलाप तुका नमान तुका स्तुति तुका चे तुका आराधना तुका हालेलुया हालेलुया. उगडापान ग्रंथांत दे 2 वाक्या 19 देवाचे उतर म्हाका म्हणटा आनी तुका म्हणटा तुजे विशयांत हांव परिपूर्ण जाना तुजो मोग भावार्थ सेवा आनी दीग स्वस्निकाय हें सगळें म्हाका कळीत आसा. जेजू म्हणटा तुजे विशयांत हांव परिपूर्ण जाना तूं खंय वस्ती करनाचाय तें जाना तूं म्हाका सदांच विश्वासी रावलाय हांव तें जाना तुजी कामां तुजी वावंटो तुजी दीग स्वस्निकाय हांव जाना म्हजे विशयान जेजूक सगळें कळीत आसा. मुगाडा जेजू म्हाका बरो जाना आसचो तूं तुज्या पांयां तडी हांव आयलां पिडेस्तांची पिडा तुवें स्विकार केली रडतल्यांची दुखां तुवें स्विकार केली बुकेल्ल्यांक एकसुरी आशिल्ल्यांक समेस्तांक तुवें स्विकार केलें आनी आतां हांव तुजे समोर आयलां. जेजू म्हाका स्विकार कर जावं तुका अर्गा जावं तुका महिमा जावं तुका स्तुती. थँक यू जीजस. जुवांचो वांजेर अध्याय 6 वाक्या 35 म्हणटा तुमचे लागीं कोण देव बायबल आसा ओपन करा. जुवांचो वांजेर अध्याय 6 वाक्य 35 म्हणटा हांवच तो जिवीत सोवुंडो म्हजे सरशी येता तो केदेंच बुकेवचो ना. हांवच तो जिवीत सोवुंडो म्हजे सरशी येता तो केदेंच बुकेवचो ना म्हाका सत म्हणटा तो केदेंच ताणेवचो ना. विविध रितीची बूक आमकां आसा. इस्रायल परजा निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 देवाक बुके खातीर तांणी सोडलो आपणाची पोटा भूक लागताली देखून देवाक तांणी पुरपुरली. मगच्यो न्हू
आधी 16 वाक्य 2 म्हणटा, इजिप्तान मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभोरून उंडो खावन आसतना सर्वेस्पराच्या हातांत आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. आमकां ही सुडका नाका, आमकां कान जाय. आमकां कान जाय, आमकां देव नाका. परत ती पुरपुरलीं. गणन पुस्तक अध्याय 11 वाक्य 5 म्हणटा, आमी इजिप्ताक पुंक्याक मासलीं, तवशीं, काळगां, चिपटां, पियाव आनी लसूण खावन आसल्या, पूण आतां आमी हांगा कांयच नासतना सुकता. देवाक कळ्ळें मनशाक पोटाची भूक ओडली, मागीर देव, मागीर सकट. देखून तस्सो आमचो उंडो जालो. हांवूच तांची भूक थांबयतलो, हांवूच तांचो उंडो जातलो. देखून देवान जेजू क्रिस्ताक हे परी आमकां उंडो जावन दिला. ताचे मुखार आमी बसल्या. विविध रितीची तान, विविध रितीची भूक घेवन हांगा आमी आयल्या. आमकां सांगातपणाची भूक जाता. हांव एकसुरे म्हूण बगता. एका रितीची भूक ती. म्हज्या कुडींत फुर्ती भलायकी ना. हांव भलायकेक तान येता, भलायकेक भूक येता. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಸಿವು ದಾಹದಿಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಹಸಿವಿದೆ. ಬಡತನದ ಹಸಿವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಹಸಿವು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಗೋ ನಾನೇ ಜೀವದಾಯಕ ರೊಟ್ಟಿ, ನನ್ನನ್ನು ಭುಜಿಸುವವನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವನು हसिव पडवांगिल्ला. देखून आमी एक भोव बरें गीत गावचें आसा. तें आसा, सोम्या भुकेन आमी आयल्या, तुजें कान दी आमकां, उंडो सर्गींचो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. सोम्यानंतर म्हणलें, या म्हजे सर्ती तुमी कश्टतल्यानो, तकलेल्यानो, हांव तुमकां विशय दिता. 555 हें कंतार आमी मस्त आमच्या मलगड्यांनी म्हणा, आमी समेस्तांनी दैत्यपोटी म्हणा. आतां आमी सोम्याक पळोवया. विविध तरांची भूक आनी तान आमकां आसा. हरी एक भूक आनी हरी एक तान सोम्याक आमी समर्पण करया आनी गवया गीत सोम्या भुकेन आमी आयल्या. 500 कंतराच्या बुकान 155 D27. सोम्या भुकेन आमी आयल्या, तुजें कान दी आमकां, उंडो सर्गींचो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. सोम्या सोम्या भुकेन आमी आयल्या, तुझे कान दी आमकां, उंडो सर्गींचो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. यात्रिकांनी जावन आसा, वासयल्या गांवा पयान करता, तुझ्या आदारार पातयता, तुझी ससाय मागता. यात्रिकांनी जावन आसा, वासयल्या गांवा पयान करता, तुझ्या
तुझ्या आधारार पातेता तुझी ससाय मागता. तुम्ही कष्टतल्यानो पिडेंत असलेल्यानो वजन ववयतल्यानो तुम्ही सोलवन गेल्ल्यानो म्हजे सरशी येया. कोणूच मनीस कष्टतल्याक ताचे सरशी आपयना. बेजारान आसल्याक पळोवन पयस जावता. पण जेजू म्हणटा म्हजे सरशी येया. गवया आमी सोमेस तकल्या सोम्या आमी सोमेस तकल्या दी तू विशीव आमकां कष्टोन चलून गेल्या आसता लाभ शांती आता. यात्रिकामी सजावनाचा बसयल्या गावाक पयान करता तुझ्या आदारार पातेता तुझी ससाय मागता. यात्रिकामी सजावनाचा बसयल्या गावा पया करता तुझ्या आदारार पातेता तुझी ससाय मागता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglap Jesu. Hoglap Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. मगचनो आमी सतमंता म्हणटा मागणे सतमंता म्हणटाना भक्तांचो एकतार म्हणल्यार आसा न्ही. सतमंता पवित्रत्म्याक कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार म्हळ्यार कोण पळया. आनी थोडे दिसांनी आमी क्रिसमस सेलेब्रेट करता न्ही. क्रिसमस गर्दनाचो गोटो करता. गर्दनाच्या गोट्यान जेजू बाळोक न्हिदोन आसता थंयसर. तो सर्गी आसलो आतां तो संवसार येयला. जेजू संवसार येताना जेजू सांगता कोण पुरा संवसार येयले सगळे आंज बडवे सकल आयले आनी गर्दनाच्या गोट्यान महिमा देवाक सर्गी. तर जेजू हांगा येताना जेजू सांगता कोण पुरो आसात सगळे सर्गाचे आंज बडवे. सर्गी नेकेत्र आसले. जेजू सकल येताना कितें जालें नेकेत्री सकल आयले. आतां आमी कंतार म्हळें यात्रिकामी सजावन आसा बसयल्या गावाक प्रयाण करता न्ही. कोण म्हणी बसयल्या गांवा पावल्यान गी तुमच्या कुटुंबांतली कोण हां तुमचो पप्पा तुमचो मम्मी म्हजो आब म्हजी व्हडली माय ती बसयल्या गांवाक पावल्यांत. ती जेजूक लागीं आसात. जेजू संवसार येताना ती ताचे सांगात येतात जेजू हांव येता. थोडी बसयल्या गांवा पावल्यान जैते वन जाल्यान ती सर्गा पावल्यान थोडी पावनात. देखून आमी तेर्स म्हणल्यार मागीर कितें म्हणटा हे म्हज्या जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी हेमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमेसत्म्या चड कर्ण तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसा. थोड्यांक थोडी पावनात आनी की आमच्या कुटुंबांत अंतरल्यांत थोडी पावनात. आराधन मीस हे सगळें करतना हांगा जेजू आसा. म्हजे सांगाता म्हज्या कुटुंबांत जायते वन जाल्लीं तीं आसात. ती पावनटलीं ती हांगासर आसात. आमचे सांगाता काकुळती खातीर मागतात. देखून हे कंतार म्हणटा म्हळ्यार हांवें कित्याक
यात्रीक आमी सगळीं यात्रीक. म्हजे संग आतां कोण आसा? म्हजो आप सरला, तुमचो पप्पा मम्मी आबांनी सरल्यान ती, पूण ती आमच्या संगात आसात ती. आनी जेजू म्हणटा जुवांचो वांजेल अध्याय 17 जेजू म्हणटा तांचे पासून हांव मागता. 17 वाक्य 9. तांचे पासून हांव मागता. आज आमी मागचे न्ही. आमी आयल्या, आमचे संगत आमचे कुटुंबाचे सांदे आयले, अंतरलेले मनीस सगळे आयले, आमचो आंजबडवो आयला तुमच्या मुखार बसला तो आतां. सर्गाचे आंजबडवे हांगा आसात कित्याक हांगा जेजू आसा. तूं एकसुरो न्ही. आराधन करतना मागणे करतना तूं एकसुरो न्ही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून तूं आज बसलाय, तुज्या मुखार आंजबडवो तुजो बसला, तुज्या बगलेक तुजे अंतरले कुटुंबाचे सांदे बसल्यात. आनी जेजू आमकां समेस्तांक पळोवन म्हणटा हांचे पासून बापा हांव मागता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून हांवें मागचें कांय व्हड न्ही, हांवें भगवत जेजू मुखार बसचें. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 9. तुवें संवसारांतलें विसरून कान म्हाका दिलें, तांचे पासून हांव मागता. प्रेज द लॉर्ड. आतां एक घडी भर दोळे धांपा, एक घडी भर दोळे धांपा. तुमचे संगत कोण पुरो आसात पळया. तुमच्या मुखार तुमचो आंजबडवो बसला. तुमच्या बगलेक, तुमच्या बवारी तुमचे आंजबडवे आसात. जेजूचे आंजबडवे. देवाचे उतर म्हणटा सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालतलो. तुज्या गोमट्याक तो वेडो घालता. तुका पटलून धरता तुजो आंजबडवो, कित्याक तूं जेजूची स्तुती करताय. तुजे बवारी, तुजे कुटुंबाचे अंतरलेले सांदे, ती मोगाची मनशां तूं मागणे करतना ती आसात. आनी जेजू तुका पळयता, जेजू तुका पळयता. आनी म्हणटा बापा हांव ताचे पासून मागता. बापा हांव ताचे पासून मागता. जेजू तुजे मागता बापा लागीं. देखून आतां तूं मागतना तूं हात उबार, दोनी तुजे हात वयर कर. तुजे सांगाता तुजो आंजबडवो हात उबार कर. सगळे तुमी तुमचे हात उबारा. तुमच्या बवारी तुजे आंजबडवे हात उबारतात. तुजे बवारी तुजे कुटुंबाचे सांदे हात उबारतात तुजे खातीर मागतात. आनी जेजू आमचे पासून मागता. व्हडल्या तड्यान स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. मगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां मागूंक जायना. मरी माय पवित्रत्म्यान बरोवन म्हणाली आत्मो म्हजो सर्वेस्पराची स्तुती गाता. एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन म्हणाली म्हज्या सोमयाच्या मातेन म्हाका भेटेक येवचें खंय देवडलें बाग तें. जकारिया पवित्रत्म्यान बरोवन म्हणालो सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव. जेजू पवित्रत्म्यान बरोवन म्हणालो देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक. तांणी सगळ्यांनी मागणें करतना पवित्रत्म्यान बरोवन मागणें केलें. देखून आमी एक कंतार म्हणया. तुमच्या कंताराच्या बुकान पेज 1 गीत संको 173 कंताराच्या बुकान, या कंताराच्या बुकान in this book, hymn number 173. ये पवित्रत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या.
मेळ्ळेंगी समेस तांकांतार ओके तुमकां तसो ट्यून कळिता म्हूण चिंता ओके ये पवित्रत्म्या ये तू काळजान म्हज्या मोग म्हाका शिकय ये पवित्रत्म्या ये तू काळजान म्हज्या म्हाका शिकय ओत म्हजेर दैवीक सकत ओत म्हजेर मोग पवित्र ओत म्हजेर दैवीक सकत ओत म्हजेर मोग पवित्र ये पवित्रत्म्या ये तू काळजान म्हज्या मोग म्हाका शिकय परत एक फावटी ये पवित्रत्म्या ये तू काळजान म्हज्या ये तू काळजान म्हज्या मोग म्हाका शिकय ये पवित्रत्म्या ये तू काळजान म्हज्या शांती वाटतूं दाखय ये पवित्रत्म्या ये तू काळजान म्हज्या शांती वाटतूं दाखय ओत म्हजेर शांती तुजी ओत म्हजेर भक्ती तुजी ओत म्हजेर शांती तुजी ओत म्हजेर भक्ती तुजी ये पवित्रत्म्या ये तू काळजान म्हज्या शांती वाटूं दाखय ये पवित्रत्म्या ये तू काळजान म्हज्या मुक्ती वाटूं दाखय ये पवित्रत्म्या ये तू काळजान म्हज्या मुक्ती वाटूं दाखय दाखय म्हाका सगळींची वाट पावय म्हाका सगाराजा दाखय म्हाका सगळींची वाट पावय म्हाका स्वर्गार आसा ये पवित्रत्म्या ये तू काळजान म्हज्या
मुक्ति ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र ये तुम मोग मका शिकय ओत मोजे दैविक सत ओत मोजे मोग पवित्र ओत मोजे दैविक सत ओत मोजे मोग Praise the Lord. Praise the Lord. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Pogulab Jesu. Pogulab Jesu. मुन्नेचे पुस्तक अदे 25 वर्स 2 म्हणटा विषयी गुप्त दवरचो देवाची महिमा तसो टाव घेवचो रायाची महिमा विषयी गुप्त दवरचो देवाची महिमा तो सोदून काडची रायाची महिमा मगचनो या बुंत मस्त संगती गुप्तीनांत पुरा वयल्या बार दिसता तुमकां फ्रुट्स मनजाती उदक हें पुरा आमच्या दोळ्यांक दिसता पूण थोड्यो संगती गुप्ती आसात मोलादीक संगती गुप्ती आसात बंगार डायमंड पुरा खंय आसात बारी सकयल आसात 10,000 20,000 फीट सकयल आहात न्ही ते सकळांक मेळना म्हणजे भावन आनी भयणीनो जाल्यारय ते सोदून काडूंक प्रयत्न करतात जाल्यारय आमकां ताचेर बारी व्यामोह थोडेच जण सकल भंय वचून बंगाराचे आदीर वाडटात आनी बंगार काडटात आनी आमकां ते आपणाय जे म्हूण आशा आसा न्ही सकळांक कितलें जाय म्हूण आशा आसा सांगा म्हाका चिटले गुप्ती आली सोदून काडटा जाल्यार हांगा जायत्यो संगती आनीक गुप्ती आहात देवाच्यो संगती जायत्यो आनीक गुप्ती आहात तुका आनी म्हाका कळोवना आनीक सोमयाच्या मुखार आमी प्रशांतपणे बसतना रायानी ते सोदून काडचे म्हणा देवाचे उतर म्हणटा विषयी गुप्त दवरचो देवाची महिमा ते सोदून काडची रायाची महिमा कोण राय कोण ते राय आमी देव म्हणालो तुम्ही रायाळ वर्ग याजाकी परजा हांगासर जेजू आसा सोदा तुम्ही सोदून आयल्या जेजूक हांगासर देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो हेब्रेवांक बरयल्ले पत्र 11 वाक्य 6 म्हणटा आपणाक सोदतेल्यांक तो प्रतिफळ दिता आपणाक सोदतेल्यांक तो प्रतिफळ दिता तुमकां एक गजाल सांगता ವನ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಎಂಬ ಸಂತರಿದ್ದರು ವನ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅವರ ಹೆಸರು ಚಿನ್ನಪ್ಪ 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 ಅಂದರೆ ಆಂಟನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೊಂಕಣಿ ಬಾರದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ 10 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇಡ ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರು ಕಾಡಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ 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 40 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಏನು ಹುಡುಕಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 40 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಡೀ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಕಾಗೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಕಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅಥವಾ ವನ ಚಿನ್ನಪ್ಪ
ಅದೇ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಹರ್ಮಿಟ್ ಪೌಲ್ ಅಂತ. ಪೌಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಕಾಗೆ 2 ರೊಟ್ಟಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಸುವುದು ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದ. ಜೇಸೂन सांगितलें पवित्र पुस्तकान सांगितलें पयलें उतार मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्ही, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांत हांव जियेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अर्गा जेजू हांगा जेजू आपणाक आमी सोदितय म्हूण हांगा उंड्याचे रुपी आसा. उंड्याचे रुपी जेजू आसा. तुमी जेजूक सोदून आयल्यात. देखून देवाचें उतर आमकां म्हणटा आमोस 5:4 म्हाका सोदा आनी तुमी जियेतल्यात, नन्नನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ ನೀವು ಬದುಕಿ ಬಾಳುವಿರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅರಸಿರಿ ನೀವು ಬದುಕಿ ಬಾಳುವಿರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ, ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೆನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ, ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನು, ತಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ತೆರೆಯುವೆನು, ಹುಡುಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವೆನೆಂದು ನೀನೇ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. ಮನದ ಯೋಜನೆ ಹೃದಯ ಭಾರ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡುವೆನು, ಕರೆಯನು ನೀಡಿದ ಗುರುವು ನೀನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಬಂದಿರುವೆ. ದೇವರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬನ್ನಿರಿ. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದವರು ಬದುಕಿ ಬಾಳುವವರು. देखून जाकोबाच्या पळया, जाकोब पोरना सोडल्यानंतर जाकोब आमी वयर वयर सोदता पळय, तशेंच वयर वयर सोदतालो. कालें सोदतालो बाबाचे आशिर्वाद म्हाका जाय, एसावाचे आशिर्वाद म्हाका जाय. घरसन धांवलो, लाबानाची दोगूय धुवो म्हाका जाय, ताच्या मांवाचे पुरा बोकरे म्हाका जाय. मुठीन धरचे. 20 वर्सां जालीं, बोकरे भरून जाले, भुरगीं जालीं 12 जाणां. तांकां सगळ्यांक आनगोन आतां म्हज्या भावाक पाटी वता हांवें हे संवसारी वस्तू सोदुल्ले पुरो. आतां तो इल्लो आडये गेलो, गुंडाये गेलो आनी ताच्या सगळ्या दोगां बायलांक, भुरग्यांक, गोरवांक पुरा मुखार धाडटा आनी तो फाटी रावता. फाटी रावल्ले कडेन सगळे राती देव ताचे कडेन झुजता, देव ताचे कडेन झुजता. आनी फांत्यार जाताना देवा घट्ट धरता तो. देवा तुवें म्हाका आशिर्वाद दिल्ल्या शिवाय हांव सोडिना, म्हाका हें सगळें नाका न्ही, आनी तुका धरता हांव. देवान कितें केलें गोता गे तुमकां? देवान ताच्या पेंगटाची कीळ मोडली. वय गी, देवान ताच्या पेंगटाची कीळ मोडली. हांगसर हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत, हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वाक्य 21 म्हणटा, बावार्ता वरवीं जाकोबानी तो मोर्नाच्या तनीर पावलेल्या वेळार जुजेच्या हर एक पुताक आशिर्वाद दिलो आनी आपल्या बेताचे मुठी वयर बागवून देवाक ताणें आराधन केलें. त्या दीस तावन नॉट लेस दॅन 60 years बेतारत देवान ताची कीळ मोडली पेंगटाची. अशेंत बागवून आसलो, अशें बागवंत आसलो. येदोळ म्हणसरी 40-50 वर्सां म्हाका पयशे जाय, म्हाका गोरवां जाय, म्हाका ताची दोगांय धुवो जाय, मुठीन धरतालो. आतां बेत सोडल्यार कांय ना. आतां ताका देव मेळ्ळो, ताचे पांय दूख, ताचें टेन्शन खंयचेंय ना ताका, संवसाराची खंयची आशा ताका ना.
मुटीर बग्गूनंतू तो बेसावन दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. अर्गा जेजू, होगळाप जेजू, हांगासर तो जेजू आसा. बायबलान ते गाणी जेजूक सोदलां पवित्र पुस्तकान. ते गाणी 3 रितीन सोदलें. पयलें जॉन चॅप्टर 1 वर्स 39. जुवावन ताच्या शिसांक म्हळ्यार पळय देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. जुवांचे शीस, जुवांचे स्नानीक, जुवांचे शीस ताका सोडतात. आंद्रे ताका सोडता आनी जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, सोदतात ते. जेजू मुखल्यान येता, हे फाटल्यान येतात. जेजून विचारलें, तुमी कितें सोदतात, कितें सोदतात? तांणी विचारलें, सोम्या तूं खंय रावताय? ताका जेजू म्हणालो, ये आनी पळया. ते वस्तू सोदले बरी जेजू सोदताले. कितें सोदताय तूं, कितें सोदताय? कोणाक सोदताय न्ही, कितें सोदताय? सेकंड गेसेमनी मोळ्यांत परत जुवांच्या वांजेलांत 18:3 जुदास आनी सैनीक जेजूक सोदताले. तांकां जेजू दोळ्यांक दिसूंकूच दिसोना. जेजून विचारलें मुखार येवन, कोणाक सोदतात तुमी? कोणाक सोदतात तुमी? जेजू तांच्या दोळ्या मुखार आसा, बऱ्या मनान न्ही. हेरोद राय आशिल्लो, ते एक जण ज्योतिशी ताच्या घरा आयले, जेजूक सोदून गेले. ते ताच्या घरा बगल्यारच जेजू जल्मल्यार हेरोद रायाक मरता पर्यंत जेजूक पळोवंकूच जावना. दैत्य जन आमी जेजूचो अनुभव नासतना मरता. सोदता थंय हांगा सोदता जेजूक. जेजूचो अनुभव नासतना, पळोवंक जायनासतना मरता. थर्ड जॉन चॅप्टर 20 वर्स 15. मगदलाची मरी जेजूच्या फोंडा कडेन रावन रडताली, जोर रडता. आनी जेजू म्हणटा, मरिया तूं कित्याक रडटाय आनी कोणाक सोदताय? मरिये तूं कित्याक रडटाय आनी तूं कोणाक सोदताय? रोडोन सोदतल्यांक जेजूच मुखार येवन दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा, तूं कोणाक सोदताय? जाकेव रोडोन सोदतालो जेजूक, आतांत म्हाका पळय जेजूक. जेजूच मुखार आयलो. बार्तिमेव रोडोन सोदतालो, दोळे दिसनात ताका, जाल्यार म्हाका जेजूक पळय जाय, जेजूक पळय जाय. मेळ्ळो, जेजू ताका मुखार मेळ्ळो. पळया, देखून म्हाका न्हू ती रक्तस्रावाची स्त्री, म्हाका एक पटी जेजूक आपडी जाय, एक पटी म्हाका जेजूक पळय जाय. ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ನೋಡುವಾಸೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಾಸೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮಾತು ಆಡುವಾಸೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗುವಾಸೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ನೋಡುವಾಸೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಸ್ತ್ರೀ ಉಂಟಲ್ಲ, ಭಾಳ ಆಶೆಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಅವಳಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಯೇಸುವಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಯೇಸುವಿಗೆ ಅವಳ ರೋಗದ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಡೀ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಯಾರ್ದಪ್ಪ ರೋಗ ಇದು? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯುವರ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಟು ಜೀಸಸ್. मारता आनी मोरी जोर रडताली रडताली रडताली. आपणाचो भाव, मोगाचो भाव सरला, अंतरला, ताका मातयेक पायला. जेजू रडता, जेजू येताना ती रडतात, दोगांय रडतात. जेजून तांची दुकां खान गेली. मार्ता आनी मेरी, ಗಿವ್ ಮಿ ಯೋರ್ ಟಿಯರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು.
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಯೇಸು ಅತ್ತರು. Jesus took their tears and the same tears came from his eyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Today is here. ಹಾಸ್ತು ಜೀಸುವಂಗಾಸ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. Once he has to touch me. ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ಆಸೆ. ದೇವ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು. ದೇವ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಗೇನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ? ಕೊಡ್ರಿ. He will accept it. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 125 ಸೌಮ್ಯಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಪೇಜ್ 125. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ಹಾಡಿ. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡೋಣ. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನು. ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವ शक्तनु. सेम मगदलाची मरी जेजूच्या कुर्सा म्हणी उबी आसली. जेजू कुर्सार उमकळटा. मगदलाची मरी कुर्सार पळयता. जेजूक पळयना ती. तिने जिवितांत केल्ली सगळीं पातकां ती कुर्सार पळयता. तिच्या जिवितांत ती सगळीं पातकां जेजूच्या खांद्यार ती पळयता. पळय कुरीस, तुजी पातकाचे वजें ताच्या कुर्सार आसा. तुझे कष्ट ताच्या कुर्सार आसात. तुझी समस्या ताच्या कुर्सार आसात. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಮನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನನಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವು. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ನನಗೆ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪವು. ಯೇಸುವೇ ನೀ ಮುಕ್ತಿ
ಯೇಸುವೆ ನೀ ಮುಕ್ತಿದಾತನು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡೋಣ. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪಿಲಾತ ಕೈ ತೊಳೆದ. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತಪಾತಕ್ಕೆ ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರನಲ್ಲ. ಕೈ ತೊಳೆದ್ರೆ ಪಾಪ ತೊಳಿತದೇನ್ರಿ? अजून आम्ही सत म्हणता किती म्हणटा, पॉन्स पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो, ताणे हात धुल्यात त्या दीस 2000 वर्सां पयले ताणे हात धुल्यात. हांव जबाबदार न्हय म्हणून, पूण अजून आमी म्हणटा पॉन्स पिलात तू कारण. उदकांत आमची पदकां धुवनात, रक्तान धुतात, रक्तान धुतात. देखून अब्राहमान पुताची बली भेटवंक देवान सोडूना, ताका शेळी दिली. पूण कालवारीर देवाक शेळी मेळोवना, आपणाच्या पुताक बली भेटयलो. एक पुडी उडास करगी. तुमी थोडे जायते जण जिम्माक येतात, थंय एक रॉड आसता ताका उमकळटात. अशें कितले पुटी वयर वशेत? 5 पटी 10 पटी न्ही गी. जेजू 2 किळ्यांनी 3 घंटे ताची कूड सकल येता, परतेक तो वयर येता. ताची कूड सकल येता, परतेक तो वयर करता. सगळी कूड हातांत उमकळटा. आमकां थंय उमकळोंक व्यायाम करूंक 10 निमिशां जायना. थंय आमी गटखान जेवण शेवन गेल्यारय जायना. जेजू सगळो दीस उपासी आसून सगळे कुडींतले रगत गेल्ल्या मागीर 3 घंटे कुर्सार मारलेल्यांक आंबोट वायन दिताले. आमकां ऑपरेशन करच्या पयलें अनस्थेसिया दिल्यार कशें ऑपरेशन करता म्हूण कळना. आमी मेल्ल्या मोड्या बरी आसता, तांकां आंबोट वायन अनस्थेसिया तें पियेल्यार तांकां दूख कळनाटली. जेजूच्या तोंडाक आंबोट वायन दिलो. जेजू पियोना. म्हजे आनी तुजे सकट कश्ट ताका कळजय. ही हॅज टू एक्सपिरियन्स द ऑल पेन ऑफ ह्युमॅनिटी. देखून ताणें आपडूंक सयतना. कित्याक म्हजे कश्ट ताका गोत आसा. अनेस्थेसिया घेतिल्ल्या मनशा बरी न्हय तो. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೋನನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆಯಲು ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆಯಲು ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿ ತೊಳೆಯಲು ಪಾಪದಿ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ. ದೇವಾ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿಂದೆನ್ನ ತುಂಬಲು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು. ದೇವಾ ನಿನ್ನಾತ್ಮದಿಂದೆನ್ನ ತುಂಬಲು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯು. ಯೇಸುವೇ ನೀ ಏಕ ರಕ್ಷಕನು. ಯೇಸು
ಯೇಸುವೆ ನೀ ಏಕ ರಕ್ಷಕನು ಒಟ್ಟಾಗಿ. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ಮಾಯವು. ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಯೇಸುವೆ ನೀ ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. Praise the Lord. Praise the Lord. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू. आज आम्ही सगळी मागणे करून म्हणायले, नावेला प्रार्थने ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳಿದರು ನಮಗೆ. ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಹಾಂ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ಮೊದಲು ಕಳಿಸಿದರು. तुम्ही मागणे करताना कपाटा बरी करचे नका. जायते म्हणून मागणे केल्यार देव ऐकता म्हणून तुम्ही चिंतात घे. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 6. मुगाळ पाहून आणि बहिणीनो, जायते पटी आम्ही चिंचा आसा. आम्ही जायते पटी मागणे केल्यार देव ऐकता म्हणून मागणे केल्या देव ऐकता ना. देव मागण्याविषयी, जेजू मागण्याविषयी आमकां भोव बरें शिकयता, भोव बरें शिकयता. कित्याक म्हळ्यार जुआंव अध्याय 17 वाक्य 23 म्हणटा, तुवें म्हजो मोग केले बरी, तूं तांचोय मोग करताय. कोणाचो? तुवें म्हजो मोग केले बरी, तूं तांचोय. तुमचो उजवो हात वयर उखला. बाप म्हणा, बाप जेजूचो मोग केले बरी म्हजोय मोग करता. बाप जेजूचो मोग केले बरी म्हजोय मोग करता. बाप जेजूचो मोग केले बरी म्हजोय मोग करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाचे न्हू, जुदेवांक तांकां तो बाप म्हणून हाडले ते. जहोवा 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 म्हणटाले. देवाचें नांव जहोवा. देखून जहोवा जहोवा म्हूण आपयताले. जेजू आयलो आनी म्हणालो तो आमचो बाब. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा 8:15-16. तो पवित्रत्व आमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून उलो मारीशें करता. तर सांत पावलो 30 वर्सां देवाक जेहोवा 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 म्हणटालो. जेजूची भेट जाल्लीत ताका देवाचो मोग समजलो. तो म्हणालो आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. हे गजाल सांगता, देव आमचो मस्त मोग करता मोगाच्यान. एकलो बापूय ताच्या धाकट्या भुरग्याक घेता, खांद्यार घेता, हातांत एक खोरें खान घेता आनी गाद्यान काम करता. तो भुरग्याक थंय मेरेर सोडलां. तवळ एक आयस्क्रीम इकसो वाटेर सायकलार टेन 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 करून येता. बापूय चिंता, म्हज्या भुरग्याक एक आयस्क्रीम दिता. एक 5 रुपयाचें आयस्क्रीम ताणें खान गेलें आनी आतां चरक्या भुरग्याक, म्हज्या भुरग्याक दिवया म्हणून येताना त्या तोंडान भरून माती गेल्या ताणें. खेळोन खेळोन भुरगीं घालतात पळय माती. आतां बाप कितें करतलो? आयस्क्रीम उडयतलो? भुरग्यान तोंडान माती गेल्या न्ही, आयस्क्रीम उडयतलो? बाप त्या भुरग्याक उदका सरशी व्हरतलो आनी तोंडांतली माती
काडटलो मागीर आयस्क्रीम ताच्या तोंडान घालतलो ताच्या तोंडान घालतना ताका असो संतोष कितलो पळया आमच्या घरांनी आमचो बाब सगळो दीस काम करता सांजेर घरा फाटी येतना भुरगीं बसून जेवचें पळोवन संतोष पावता तो आमचो बाप तसलो आमचो सर्गींचो बाप तसलो पळया आमच्या घरांनी थोडे बाब असतात एक बापूय आनी पूत टेनीस खेळटाले तो धाकटो बाब व्हडलो ताका बरें गोत्ता खेळोंक निमाणे कोण चलवता भुरगो चलवता की बाब चलवता बाबूच चलवता बाबूच चलवता भुरग्याक ताका सेल्फ कॉन्फिडन्स भरच्याक हांव स्ट्रॉंग आसा म्हूण दाखोवच्याक बापूय चलवता आमचो देव आमच्या मोगा खातीर चलवला आमचो बाप तो आमचे देव भारी दुबळो आमचो देव भारी दुबळो आमी आयतारा कानी कानून येता नाल्ल तांदूळ केळी फ्रुट्स ते आमचे बायले ते कोणेय दिवयेत पूण देव तसो ताचेर दिवंक ना काही तो दुबळो मस्त दुबळो देखून थकत्त दिता तो थकत्त धरा म्हजें मांस धरा म्हजें रगत धरा एक ताळयो पेटा मोगाळ भावन आनी भयण प्रेज द लॉर्ड देखून आमचो तो बाप ताका वस्तू दिवंक गोत्तू ना ताका संगती मात ताकात दिवंक गोत्ता आसा ताका तुमच्या थोड्यांच्या उस्क्यार भुरगीं बसल्यान तुमची त्या भुरग्याक तुमी 1 वर्स 2 वर्स तुमी पानो दिलो आवयांनी पानो दितना आवय म्हणटा पुता घे आनी पिये हे म्हजें मांस आनी हे म्हजें रगत वय की न्ही तुमचें मांस आनी रगत त्या भुरग्याक दिलें आनी तुमच्या हातान तें मांस आनी रगत आतां बसलां तुमी मरोवनात तुमी वाडल्यात तुमची भुरगीं वाडली जेजून घेया आनी खाया हे म्हजें मांस म्हणटना ताणें कुर्चार मरोजें पडलें प्रेज द लॉर्ड अर्गां जेजू होगळाप जेजू कितलो मोग करता पळया देखून जो बाप जेजूचो मोग करता तो म्हजोय मोग करता जेजूचो ताणें कितलो मोग केलो गी जेजूक एक पिडा आयली गी जेजूक कांय पिडा आयली 33 इयर्स जेजूक पिडा आयली आमकां कळोवना हांगासर कितले जाणांक 30 वर्सां 40 वर्सां व्हडली म्हाका पिडा येवना म्हणची हात वयर घाला म्हाका पिडा येवना व्हडली पिडा येवना धाकटी धाकटी ताप आनी पुराय आयला व्हडली आस्पत्रेक एडमीट जावची पिडा येवना 40 इयर्स 50 इयर्स म्हाका येवना व्हडली पिडा येवना तुमकां पुरो व्हडली मारेकार पिडा आयली दिसता न्ही सगळ्यांक हात वयर घाला म्हाका व्हडली पिडा येवना आनी मुखार येवची नाका तशें म्हळ्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो वांसून उरल्यात म्हळ्यार देवान तुमचो मोग केला म्हाका समजा तुमकां कळना तें देवान मोग करिनाटल्यार देखून जेजू म्हणटा तुमी सांत पावल म्हणटा तेसोलिनी घरां बरयलो कळनासतना मागा कळनासतना मागा म्हळ्यार कितें कळनासतना करचें एक संगत आसा खंयची तुमच्या कुडींत कळनासतना करता तुमी एक संगत खंयची श्वास खान घेता सोडता तुमकां गुंतत आसना तो कळनासतना तुमकां शेळ जाल्यार मात्र कळटा आज इल्लो उस्वास बंद जाता न्ही गी कळनासतना मागा म्हळ्यार कितें राती 1 वरार तुमकां जाग जाली फस्ट उडास कोणाचो येता फस्ट मोबायलाचो
जर तर तुका जाग जातना फस्ट उडास तुका देवा सोत्तू जेजू सोत्तू जेजू म्हणताय तर तूं कळनासतना मागताय वाटेर वचून आसाय जेजूचो तुका उडास येता तूं कळनासतना जेजू सांगता आसाय संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुजे सांगत आसतलो म्हळ्यार कितें कितल्या जाणांक हें उतर समजलां तुमकां संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगत आसतलो म्हळ्यार कितें मेजॉरिटी तुमी धारावाही पळयतात की पळयतात न्ही गे थोडी इतलें पळयतात की तंतूत आसता ताचे सांगतात ती रडटा जाल्यार तुमी रडटात जायजे जायजे अशें बरें म्हणटात आमगेर घरांत तशें करतात थिंत पळयतात तोंड तांचे बरी जाता ती रडटा न्ही रडटात तूं ताचे सांगता ह्या दिसांनी क्रिकेट मॅच आसा क्रिकेट मॅचांत तो क्रिकेट 4 मारल्यार वय मारता हांगा बसले कडेन ताचे सांगतच आसता तूं आशेताय आतां हो म्हजो फेवरेट प्लेयर आयला फस्ट बॉलाक ताणें 6 मारिजे वय की देव आमचे सांगात आसा तशेंच तूं धारावाही सांगता एक जाल्यार की तशेंच देवा सांगता आमी सांगता आसा देव एक्सपेक्ट करता म्हज्या पुतान तूं एक्सपेक्ट करताय मेस्सीन फस्ट आयले बरीच गोल मारिजे आनी विराट कोहलीन फस्टच बॉलाक 6 मारिजे आतां हांगा आमी देवाची भुरगीं देव आशे नागी ताणें हर एक पटी म्हजे सांगता आसत म्हजे सांगता आसत संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो म्हळ्यार तें उस्वास काडिल्ले बरी कळनासतना मागा त्या सोम्या मुखार आमी बसल्या एक घडी भर उडास दोळे दंपा सगळे तुमी दोळे दंपा उस्वास भितर खान घेतना आनी भायर सोडतना जावं तो अनुभव जेजूचो जेजू म्हजे सांगता आसा जेजून म्हाका सांगूं ना दिसाक 5 निमिशां मागणे कर दिसाक 1 घंटो मागणे कर म्हूण जेजू सांगना पवित्र पुस्तकांत खंय बरोवं ना दिसाक 15 मिनटां मागणे करा म्हणून जशें विस्वास काडताय सोडताय तशेंच मागणे तुजें कळनासतना तुजो एक अवलोकन कर उस्वास काडले बरी सोडले बरी हर एक दीस इतल्या वर्सां उस्वास नासतना हांव जियोना मागणे नासतना जियोनाय सोम्याचो उडास नासतना 1-2 दीस 2 दीस 3 दीस तूं जियोनाय देखून सोम्याक आमी अर्गां दिवया हांव ताका विसरल्यार तो म्हाका विसरना ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ सगळे आमी उबे रावया 129 हिम नंबर 230 प्रार्थिसुनी ओ मगने प्रार्थिसुनी ओ मगळे जशें उस्वास तूं घेताय तशें हर एक दीस धैर्य सुखय नासतना मागूंक सोम्याचो उडास हर एक दीस हर एक घडी हांवें दवरूंक कृपा मागया प्रार्थिसुनी ओ मगने ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ
ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೈಸೋಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಬರಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. एक घडी भर मावून राहा. तुम्ही कोणचो उद्देश घेऊन हांगासर आयल्यान? उडासा काडा. ह्या पुंतळाक सबार तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन आयल्यान, तुमच्या पिडेस्तांक घेवन आयल्यान. आतां आमी मागया सोम्या लागीं, आमचे पाताक वळखून मागया. सोम्या, म्हज्या बऱ्यापणाक लागून म्हाका आशिर्वाद दिनाका. हांव खोटो, संवसारांतलो खोटो म्हळ्यार हांवच. म्हजें बरेंपण पळोवन तुवें आशिर्वाद दिवचे जाल्यार म्हाका एक्की आशिर्वाद मेळचे ना. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರ್ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹನಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಪ್ರಭು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಇಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ಪಾಪ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನೋಡು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ನಂಬಿ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವೆ ನೀನು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಬರಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನವಾಗಿರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು 2-3 ದಿವಸ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರ ಒಳ್ಳೆಯದಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಲಿ. ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆತನಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಲಾಪಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನಕಾಲೂರಿ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ. ಅವರು ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳದಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನನಗೆ ದುಃಖ ಸಿಗದಿರಲಿ ಪ್ರಭು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ನೋಯಿಸದಿರಲಿ.
ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾಧಿಸದಿರಲಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಧರ್ಮೀಯರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ನೋಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರಲಿ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗಲಿ, ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ನಾಮ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬೀಳುವರು. ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು. ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಮೌನವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿ ಕಿಡ್ನಿ ಡಯಾಲಿಸ್ನಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ, ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿರೇ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳು. BP ಶುಗರ್ನಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. 13 ವರ್ಷದ ಮಗು ನಿನ್ನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಡೆಂಗು ರೋಗ ಬಂತು ಪಾಪ ಮಗುವಿಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯೌವನಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಜನರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂಥ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು, ಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮೊಣಕಾಲೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪ್ರಭುವಿನ ಪಂಚ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. ಆತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುಣ ಹೊಂದುವೆವು. ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಪ್ರಭುವಿನ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿ. जेजूचे रागात ताच्या गायावर आम्ही गुण दतले हांव आमच्या हर एक गाय आम्ही सेवची वखदां सोम्याक दिवया. एक नट्टर एक पिडा आमकां सोमेस्तांक. हालेलुया 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 तुझा कापड आमची पिडा गुण कर. आमचे कस तुका सवंक आयल्या मगळा जेजू आमच्या पातकाचेर फळे नाका. आमचे हर एक विश्वे आशीर्वादित कर. सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक आशीर्वादित कर. आमच्या भुरग्यांनी वायट दरिनाशे, आमच्या भुरग्यांक पिडा चिडायनाचे, आमच्या घरांनी अशी आर्थिक अडचणी तुका आम्ही समर्पित आहोत. आपड जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे आम्ही बसया.
मॅथ्यू आमी पळयता एक विधव चॅप्टर 18 एक विधव स्त्री नीती करता कडेन येता सदांय म्हणटा म्हाका नीत करून दी, म्हाका नीत करून दी, म्हाका अन्याय जाला अशें चिंत्यांगी. तीच कितें येता स्त्री, विधव स्त्री कितें येता तिका म्हळ्यार भुरगीं नात, सपोर्ट करची कोणी नात, एकलीच येता ती. जावं पुरो तिच्या घोवान तिका दिल्लो इल्लो वांटो आशिल्लो, तिचो शेजारचो मनीस तो जाग्याक झगडें करता, अर्दो वांटो भितर घालूंक पळयता, ऑलरेडी ताणें भितर घाला. ती विधव येता म्हाका नीत करून दी, म्हाका नीत करून दी. आध्यात्मीक रितीन चिंता त्या विधवेच्या स्थानार तुमकां घाला. देवान तुमकां एक वांटो दिला पवित्रपणाचो, म्हाका एक इंची सोडूंक नाका. देवान दिल्लो पवित्रपणाचो वांटो तांतलो एक इंची म्हाका सैतानाक सोडूंक नाका. सैतान सोरता, अर्दो वांटो भितर घालता. देवान दिल्लें पवित्रपणांत कितलो वांटो उरला पळय. नाव थिंक अबाउट युअर स्पिरिच्युअल लायफ. देवान एक एकरो दिला जागो पवित्रपण, तांतलो आतां कितलो सैतानान भितर घाला. तुका नीत नाका, तुज्या जिवितांतलो कितलो वांटो सैतानान ऑलरेडी भितर घाला. क्लोज युअर आयज. Close your eyes. देवा म्हाका पवित्रस्थानांत सगळें पवित्र नितळ मुस्तायकी दिल्ली, तुजे दैवीकपणांत वांटो दिल्लोय, तुज्या सर्गींच्या राजांत इतलो जागो म्हाका दिल्लोय. हांवें सगळो जागो सैतानाक सोन सोडला. हांव आतां म्हाका म्हजो जागो म्हाका पाटी दी देवा म्हूण मागोंक आसा. म्हजें पवित्रपण म्हाका दी म्हूण मागोन आसा. तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 2 वाक्य 26 म्हणटा, सैतानान आपले कैदी करून दवरलेले ते ताच्या पासांतले सुटल्यारय सुटले. सैतानान कितले जाणांक आमकां कैदी करून दवरला. आमच्या तोंडांत एक मनी देवाचें उतर येता गी. देव पळयता म्हज्या भुरग्यांक ताणें कैदी करून दवरला. तांच्या तोंडांत सुवास आसा पूण मागणें येना. दिसाक 5 निमिशां मात्र ती म्हजो उडास काडटात, वा दिसाक 15 मिनटां मात्र ती मागण्यार म्हजो उडास काडटात. देवाची आस्त हांव सैतानान भितर घाल्या. जेजू कुर्सार मेल्ले व्यर्थगी आमच्या घरा हांवें बोर्ड घाला, जीजस इज द ओनर ऑफ दीस हाऊस. म्हज्या घरा हांवें बोर्ड घाला न्ही, जीजस इज द डोर, जीजस इज द ओनर ऑफ दीस हाऊस. इज इट ट्रू? जेजू म्हज्या घराचो धनी, दारवंतार बोर्ड आसा, पूण घरा भितर जेजू कितलो वांटो आसा.
देखून जेजून म्हणे पयलें तुज्या घरांत सोद सर्गींचे रास सोद. सगळे म्हज्या घरांतलो एक इंसी जेजू सैतानाक हांव दिवचो ना. म्हज्या घरांतलो एक इंसी जागो हांव सैतानाक दिवचो ना. म्हज्या जिवितांतलो एक इंसी हांव सैतानाक दिवचो ना. निर्धार घे. And truly, truly, Jesus is the owner of my house. देखून हें चिंतप सदां आमच्या मतीन दवरया. म्हज्या आत्मीक वांट्यांतलो कोणाकच एक कुडको हांव दिवचो ना. जेजू मात्र दिंबी गेल्या. सर्व आमी दिंबी गेल्या. सोम्या मुखार आमी बसल्या. देवाचें उतर आमी नियाळ केलें. आतां संवसारांत शांती स्थापन करूंक आमी मागया मोगाळ भावन आनी भयणीनो. संवसारांत शांती स्थापीत जावं दी. कितल्या जाणांक हांगासर कितल्या जाणांची कुटुंबां आसात इज्रायलांत आनी परगांवांत वावर करचे आसात. हात वयर घाला. इज्रायलांत कितले जाण आसात. सुमार जाणांची कुटुंबां सद्या आसात. कितले कश्टांनी ती थंय गेल्यान. म्हाका कळीत आसा रीण कर्ण कश्टान थंय गेल्यान. तांचें जिवीत अभद्रतेचें जालां. त्या लोकां पासत आमचे हात उबारया. सोम्या भुरग्यां बाळांच्या शिकपा खातीर घरचें रीण फारीक जावचे खातीर जायते जाणां परगांवांत वावर करतात. तांणी वावर केल्ले वरवीं आमी समाधानी आसांव. आमच्या भुरग्यांचें शिकप बरें जालां. आमच्या घराची परिस्थिती बरी जाल्या. आमच्या कुटुंबांतल्या मलगड्यांक वखदाक तांच्या उतर प्रायाच्या कश्टांक तांच्या कश्टांचो फळ जावन निश्चिंत आमी आसांव. तांचे पासून आमी हात उबारतांव. तांकां राख जेजू बेगीन झूज सोंपोवन दी म्हणून आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. आमची सगळीं खासगी मागणी ते समा जेजूक भेटोवया आनी गव्या गीत येदा वडा सक्रामेंता. येद्या वडा सक्रामेंता सुस्तांगनामान करूया. पूर्वील्या त्या रूपा बदलान नव्यो रीती आदर्या. Salvonmecia ascătuisvia Avata cimbal divya Zashin Bapa Tashin Puta Ullasani stutiza Podvi महिमा सस्ता एका स्थळ्यान हर्षिता. तुका लोकांच्या स्पिरिता समसमी नावडता. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूचें जीवन कश्टाचें कुर्साचें मरण आनी जैतेवन पुनर्जीवन परस उगडास तुवें आमकां घडोवन दवरला. पयशेल्या गांवांत तावन पैनकर हांगासर ह्या पुनतेळाक आयलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. तांचे काळजाचे अत्रेक तांची पिडा चिडा तांचे कश्ट तांच्या भुरग्यांचें शिकप तांच्या वावराचेर तुजें बेसांव घाल. परगांवांत वावर करतात आमच्या भुरग्यांक तूं राखून व्हर. आमी आत्मीक जिवितांत प्रगती जायची आनी गुणायेच्यो मोलादी संगती आमी सोदूंक जाय जाली कृपा आमकां फावो कर.
तो जियेत आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. Kalsan belidan betong Bapa mandiran semlau Baktin manan kalja kalsan putma spirita Bahemaci sada sentosa kaita Putar tuce aiko kasita Cinyente palung kulpa makta जीविताच्या ओळ्याता देखता सस्तेची विद्यमान परता संतोषान उल्हासान देवाशी काळजान बलिदान मेटोंग बापा मंदिरान जमलाव भक्तीन मोनान कालच्या काळजान पुन्हा स्पिरिटा तुझी सदा संतोषा गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मगाळ भावन आणि बहिणीनो, आमचो देव मस्त दुबळो, ताचे लागीं आमकां वस्तू दिवंक पयशे दिवंक आसचे ना, पूण मिसा वेळार आपणाकच दिता, आपणाकच दिता. जेजू ताचे लागीं दुसरे खंयचीय संगती दिवंक ना, ताचेंच मांस दिता, ताचेंच रगत दिता. देखून पळया, अर्देमीस त्या आल्तारीर जाता. आमी वाचता, आमी आयकता, आमी कंतारां म्हणटा, आमी खाणी काडटा. उपरांत याजाक हांगासर वेदेर तुमी दिल्ली कानीक दवरता आनी तुमचे लागीं मागता, तुमची काळजां उबारा म्हूण. कित्याक म्हळ्यार देवा बापा, म्हाका कंतारां म्हणूंक जाता, म्हाका वाचूंक जाता, म्हाका कानीक दिवंक जाता, पूण उंडो मास करूंक म्हज्यान जायना, वायन रगत करूंक म्हज्यान जायना. देखून म्हजें काळीज हांव तुका उबारता, तूं कर. तूं जेजूचें मास दी म्हाका. देखून म्हाका न्हू हांगासर थोड्यो संगती आमी करता, उरलेल्यो संगती जेजू करता. देखून संपूर्णपणी आमी आमची काळजां सोम्याक दिवया आनी हे मिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवच्याक आमचें उणेपण, आमची पथकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पथकी सर्पदिदार देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो जगोन्या उसरून सांग, मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत दान संकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो विनंती करात, प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमियाका Somiaka Kutha Krista Kutha
महिमा देवा सखी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्विस पोरा देवा सखींच्या राया सर्पक वेदा देवा बाप्पा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका असता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकला पुता सोमिया देवा देवाची शेये तो संसाराची पाप तोडता आमची काकुथ तू बापाच्या उजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्या सांगत बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 जायतीं तुमी आवय बापूय तुमच्या ल्हान भुरग्यांक घेवन आयल्यान आमी तांचे पासत विशेष मागया प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत फ्लोरेस दुर्बळाच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षींचे कश्ट मरण सोसून महिमेवून जावंक पावलो ताज्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताज्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दी आमच्या नेणतुल्या भुरग्यांचेर तुजे दयाळ्यान कनवळ्याचें बेसांव घाल बापा जानवाय गिन्यान मोत देवाच्या मोग आनी देवाच्या उतराचो मोग तांच्या काळजांनी तीर कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवय पवित्र तुमी एकपणान जियेत आनी राजभट सरयता ससनाच्या ससना सा पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आतां नियमशास्त्र विणे देवाचे नितीवनपण मनशाक लाभता म्हूण उगडापें जालां नियमशास्त्राच्या आनी प्रवाद्यांच्या उतराची हाका साक्ष आसा हे नितीवनपण भावार्था मारिफात मनशाक लाभता जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरल्या सक्तांकी कसलोच भेद नासतना देव ते फावो करता कित्याक सकडी पाताक आदारलेले आनी देवाचे महिमेंत वांटेले जावचे भाग होगडायलेले आसले तरी पूण देवाचे कृपेच्या उदार देण्या वरवीं जेजू क्रिस्त मारिफात मेळटा ते सोडवणे उदेशी देवाचे नितीवनपण मनशाक लाभता ताच्या रक्ताचे वारोवणे मारिफात ताचेर भावार्थ दवरतेल्यांच्या पातकांच्या फारीकपणाची वेदी कर देवान ताका सभे मुखार उबो केला आदल्या काळार मनशाक शिक्षा लायनासतना देवान तांची पातकां सोसून व्हेलीं पूण ह्या काळार आपूण नितीवन म्हण आनी क्रिस्त थंय विश्वास दवरल्यांक आपूण नितीवन करता म्हण आतां तो दाखयता
तशें जाल्यार आमची बडाय खंय उरली? बडायक जागोच ना. खंयच्या कारणाक लागून ना? मनीस नियमशास्त्र पाळटा देखून काय? न्हय, बगार तो सत मानता देखून. कित्याक नियमशास्त्र फर्मायता ते केल्ले वरवीं न्हय, बगार भावार्था वरवींच मनीस नितीवंत जाता देखून. देव जुदेवांचो मात्र देव म्हणवे, जुदेव न्हय आसलोचोय तो देव न्हय? वय, तो हेर जातींचोय देव, कित्याक देव एकलोच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा सर्वे आसा काकू संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. सर्वेस्परा सर्वे आसा काकू संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. पातळा तावन सोम्या हांव तुका पोप मारता. सोम्या आयक मोसो ताळो तुजे कान चीत दिवं दी. म्हज्या गलत्या विनंतेच्या सर्वेस्परा सर्वे आसा काकू संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. तूं सोम्या जर कोटेपणा लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावात तुजे लागीं आसा देखून पातकाचे बोगसाणे आमकां आसा तुजी भया भक्त. सर्वेस्परा सर्वे आसा काकू संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. मुसुत्मो सोम्याची वाट पळोवन आसा ताच्या उतराचेर मुसुत्मो बरवसून रावला. केदना फांते जायत अशें म्हणून पाऱ्या घरा शिव आसता. त्या वरसर मुसुत्मो म्हज्या धन्याक हांव देव आसा. सर्वेस्परा सर्वे आसा काकू संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. सर्वेस्परा सर्वे आसा काकू संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता. उभी रावया. Hallelujah, 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 Hallelujah,
ज्याने बापाशी वचूं जायना. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेच पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू धर्मशास्त्र्यांक म्हणालो, हाय तुमकां तुमच्या पुर्वजांनी जीवशी मारल्या प्रावादेचे फोंड तुम्ही बांधतात. अशें तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तुमकां पुरतें मानता म्हूण तुमी रुजवात दितात. कित्याक तांणी तांकां जीवशी मारलें आनी तुमी तांचे फोंड बांधतात. हे पासत देवाच्या जानवायेन अशें सांगिल्लें आसा, हांवें धाडिल्ल्या प्रावादी आनी धर्मदुतां मदल्या थोड्यांक जीवेशी मारतले आनी दग दितले. संवसाराचे रचनेतावन वारयिल्लें सर्व प्रावादाचें रगत म्हणजे आबेलाच्या रक्तातावन वेदी आनी पवित्रांमध्ये जीवेशी मारिल्ल्या जकारीच्या रक्ता पर्यंत हे संततीचेर भेस्तलें. सतत हांव तुमकां सांगता, ते सगळ्या रक्ताक हे संततेन जबाबदार जाय पडटलें. हाय तुमकां शास्त्र्यानो, जानवायाच्या घराची सावी तुमी कान दवरल्या. तुमी जावन भितर सरले नात आनी भितर सरूंक अपेक्षितल्यांक तुमी सोडले ना. जेजू थंयतावन भायर सरून वेतच शास्त्री आनी परिजेव ताचेर कठीण विरोध जाले. सबार संगती विशयान ताका उपराटी सवालां घालून ताच्याच उलोवण्यान ताका संपडावन घालूंक कांय पुनी मेळटागी म्हूण ते पास मांडूंक लागले. देवाचे उतर हे वकाणी तुका क्रिस्ता. थोड्या 1-2-3 वर्सां आदीं हेंत वाचप आसलें, तुमी सुनो काडल्या फोंडानो म्हणून. आनी एक मीस जाल्या उपरांत एक तरणाटो आयलो, दोत लोभ घालून रावल्लो. फादर, आतां सुनो काडल्या फोंडा बरी दिसता म्हणालो. ताणें सांगलें, सारकें म्हणटा म्हाका भोगलें. कित्याक म्हळ्यार आयचें वाचप इस्रायलाच्या परजेच्या याजकां पासून धर्मशास्त्रां पासून जेजून खंडन केल्लें आसा. आमी जंय जंय प्रमुख देवळांक वेतावंगी थंयसर एक फोंड आसा. सांत थॉमसाक मारतीर मारल्या त्या सुवातेक लोक भेट करतात. लोकांनी केल्लें अन्याय धांकून व्हरच्याक व्हडली एक मजबूत इगर्ज थंय बांदली. खंयच्याय एक संताक घेया, तांच्या फोंडा वयर व्हड मजबूत इगर्ज बांदल्यात. आमच्या पुर्वजांनी तांचें रगत वारयलें आनी थंयसर ते खंयच्याय धर्माचे जावं दी आमी देवाळ बांदलें. मगाळ भावन आनी भयणीनो, फोंड बांदूंक सुलाभ, जिवीत बांदूंक कश्ट. देखून फोंड 2 दिसांनी बांदयेत, जिवीत आसता पर्यंत बांदी जाय. जायते पडी नोव्हेंबर 2 तारखेक आमच्या सिमिस्त्रींत पळयत आसतना जायते फोंड बांदल्यात. याजाक आगमेंत घालूंक येता. एक सामान्य संगत अशी जळकतागी व्हड 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 फोंडा बगलाक कोणी नात रावन. ओ ते मुल्यांत एक मोडकुरो कुरीस आसा, ताच्या बगलेन मस्त जाणां रावल्यान तांकां फुलां घालूंक समेत सकत ना. देखून जेजून सांगलें उतर सारकें, आमी फोंड बांदच्यांत हुशार, जिवीत बांदच्यांत खंय ना आमी. देखून जेजूचें उतर इतलें भोव सारकें आसा की मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू की तशेंच करूंक ताणें येवजिल्लें. ताचो एक फोंड बांदया म्हणून, पूण ताचो फोंड खालीच आसा न्ही. ताच्या एकाच फोंडांत कुसड आयना.
संवसाराच्या सगळ्या फंडांत सुनो घालून हर एक वर्सा दांपी जाई, कित्याक म्हळ्यार ताची कुसडाय भायर येता. ताच्या एकल्याच्या फंडांत अजून पर्यंत खंयचीच कुसडाय भायर येवना. मगोच्या न्हू हांगासर आमच्या मंगळूर कुलशेखरांत एक फोंड आसा, प्राज साहिब म्हणून, तुमी पळयला जावं पुरो. लोक थंयच्यान माती व्हरतात, त्या फोंडांतली माती व्हरतात आनी पेडेस्तांक गुण जातात, जनवरां बरीं जातात. म्हज्या ल्हानपणांतल्यान हांवें पळयलां. भाग्यवंत मनशाचे फोंडी उपकारतात, ताका सुनो दांकीचें म्हणून ना, तांदूळ बरेंपण तो भायर येता. देखून आमच्याच गांवांत आमी पळयल्यार आमकां सिमिस्त्री दुरस्ती करची इतली आसा तितली आसा की तेंच लोकांचें आत्मीक जिवन दुरस्ती करूंक मन ना. आमकां सिमिस्त्री सोमा करूंक इतले फंड जाय म्हणून आमी चिंताव की तितल्यांत आमच्या भुरग्यांच्या दोतोनीक आमची भुरगीं थोडीं कन्नडा मिडियम अजुनूय शिकतात, तांच्या भुरग्याक आमी त्या काय म्हणी कितें करया म्हळ्यार ते मतीक आमच्या वचना. देखून जेजू आज त्या काळार खंडन केल्ले बरी अजुनूय खंडन करता. मगोच्यो न्हू सांत पावलो तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत भोव बऱ्या रितीन आमकां विवरण दिता. तो म्हणटा एका व्हडल्या घरांत रुपया भांगाराची मात्र न्ही, रुकडाची वा मातयेची आयदनांय आसतात. तांतलीं थोडीं उत्तम आनी थोडीं कदीम उपयोगाक वापरतात. जर कोण एकलो असल्या कदीम अवगणांतलीं आपणाकच धुवन नितळ करता, तो उत्तम उपयोगाक पडटा. तें आयदन जाता धनियाक म्हूण भेटोवन दिल्लें तें उपकाराक पडटा आनी हर एक उत्तम सेवेक सत्काराक उपकारता तसलें आयदन तो जावंक पावता. आमच्या फिरगजेंत मगोच्यो न्हू थोडीं भांगाराची आयदनां, थोडीं रुकाडाची आसात, थोडीं मातयेची, थोडीं लोंकडाची. सकड उपकारा पडतात. भांगाराचें आयदन जावं भायल्यान बरें आसा, भितर मेळ्ळें तर देखून जायते फावटी आमचे कुटुंबांनी तशेंच भायर मात्र आमी आयदनां धुता बरें करून, भितरल्यान सांत पावल म्हूण आमी मातयेची आयदनां मोलादीक मतयां तांतूं ओवन व्हरता, इतली नजूक आसा. परत तो म्हणटा आमी उपकारा पडची आनी सत्कारा पडची जाय. उपकारा पडची मात्र न्ही, सत्काराक पडची. पळय एकलो व्हडलो मनीस येता, ताका फूल फळां शॉल दिवंक एक आयदन वापरता. पोरणे वापरना, बरें नितळ नितळाल्लें वापरता. सोमयाक आमी आयदनां हांवें सुरवेर मिसाच्या पवित्रपणा विशीं सांगलें. आज तुमी हांगातन घरा येताना कोण एकलो म्हणत फादर आमगेर एक मलगोडो मनीस आसा, ताका मिसाक येवंक जायना, म्हाका एक कुमगार दितात गी व्हरोंक दिवंक जायना. शींज व्हरी येत घरा. पूण हांगा तावन वाचलेलें देवाचें उतर म्हाका बिलकूल व्हरूंक जाता. हांगा आयकलें देवाचें उतर तुका व्हरूंक जाता घरा. इतल्या वर्सां देवाचें उतर आयकल्लें. आमी इगर्जीच्या भायर हांगा तावन भायर येताना कितलें आमी घरा व्हेलें. आज आमच्या कुटुंबांत मलगोडो मनीस आसा, आज हांव कारकोळ गेल्लो. हें उतर पाद्र्याबान सांगलें म्हूण विवरण केल्यार हांगासर पळया देवाचें उतर एका कुशीन आसा, ही कुशीन ताबेर्नाकल आसा. देवाचें उतर मास जाता, हांगा देवाचें उतरच थंय मास जाता. देखून जेजून एकच उतर सांगलें तालिता कुम, चली उठली. जेजूची कूड सेवून न्ही उतरान उठली ती.
एफाता एक उतर सांगलें आनी तें जालें. पूण आमच्या मोतींत इतलें रिगलां की येवकरिस्त मात्र म्हाका गूण करता, कुमगार मात्र म्हाका गूण करता. म्हाका भावन आनी भयणीनो गूण करता वय. जितले कुमगार सेवताना तूं पवित्र जाताय तितलें देवाचें उतर आयकताना तूं तुजें आयदान कूड हें पवित्र जाता. आमी सगळ्यांक तुमकां मिसा कुमगार दिता. कुमगार सेवले मागीर सांगा म्हाका तें ताबेर्नाकल प्रमुख गी हांगा बसलेली तुमी ताबेर्नाकल प्रमुख गी. After receiving the Holy Communion, my brothers and sisters, each one of you becoming a tabernacle, a walking tabernacle. देखो नु हांगा ताबेर्नाकलाक आमी नमस्कार करता. हांगा सायडीन एक ताबेर्नाकल बसलां म्हज्या सायडीन. आमी सगळीं सांपावलून म्हणले बरी उपकाराक आनी सत्काराक वापरची तसली ताबेर्नाकलां. देखो नु किंग जेम्स वर्शन तांतू भोव बरें बरयलां इंग्लिशांत. द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम फ्लेश अँड टॅबरनॅकल्ड अमॉंग अस. आमी पवित्र, आमी पवित्र. जेजू असल्या भितरल्या पवित्रपणा विशीं उलोवन सांत पावलाक तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत भायर मात्र पवित्र सांबाळटात, भितरलें पवित्रपण होगडायतल्यांक कितें म्हणटा म्हळ्यार इतलें सदांच उगडास दवरा. शेवटीच्या काळार विशेष कश्ट आनी अडचणीचे दीस येतले. तोळ मनीस जातले स्वार्थी आनी दुडवाक लाभदल्ले, गर्वी आनी हंकारी, हेरांची निंदा करतले, आवय बापयक अविधेय, अनुपकारी, अधर्मी, मोग मायपास नसलेले, असमाधानी, निष्कुचारी, बासकाळ, हरामी आनी सर्व बरेपणाचे विरोधी, घातकी, अक्कल नसलेले आनी गर्वान फुगल्ले, देवाच्या मोगा बदलाक आपल्याच कुशलायांक लबदल्ले, समर्थीचे सरल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले. समर्थीचे सरल घेवन भितरलो सार इन्कार करतले. पळया म्हज्या भावन आनी भयणीनो, रायट डॉक्ट्रीन, रॉंग वे ऑफ लिव्हिंग. रायट डॉक्ट्रीन, रॉंग स्पिरीट. भावार्थाची सता सगळीं पाळता. वात पेटोवची, गांठ मारची, खांपीन मारची, आगमेन सनोवचें, इतले कोण तेर्स म्हणचे. डॉक्ट्रीन बरी पाळता, भितरलें पवित्रपण एकचुरी ना. देखून आयच्या दिसा पळया, दावीद इतलो बरो भांगार मनीस. रायट डॉक्ट्रीन, देवाक कतें स्तुती करी जे, किन्नारी कावनून कशें खंतारा म्हणून जे कंप्लीट ताका कळीत आसा. येदो व्हडल्या गोलियताक ताणें जिवेशी मारूंक जाता, पूण भितरलें कोटेपण ताचें तें इतलें आसलें की बेर्शेबा एक सामान्य स्त्री तिका पळयलो पडलो. He had right doctrine, but wrong spirit. जेजू हें खंडन करता, जेजू हें खंडन करता. देखून मगाळ भावन आनी भयणीनो, आज देवाचें उतर आयकलेली आमी जर तर रायट डॉक्ट्रीन आसा, मिसा कितल्या वेळार ये जाय, मिसा कशें वच जाय, खाणी कितें हाडी जाय, भायले संगती सगळे बरें करता, भितरले भितर खोटेपणान कतकत्ता म्हळ्यार अर्थ कितें. देखून जेजू कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र आदी 2:15 क्रिस्ताचो वळखीचो परमोळ प्रसार करूंक तुका नेमला. अंकल हांगा बसला, तुमचें नांव कितें? लॉरेन्स. लॉरेन्स, तुमी हांगा बसल्यात. हे मिस जाले उपरांत घरा येतात. हांगा एक पोलीस पेटो येता आनी तुवें बसल्या जाग्यार तो उंगता
आनी तो पोलीस पेटो तुजेच घरा येता की ना, सोदून काडूंक जाता की ना? येस, हरी एकली आमी. हांव हांगा आयला म्हणून अर्थ तर उंकूच जाल्यार हांव पाटी येतना उडपी येवन म्हाका सोदून काडटा तो. हांव कितें सोदून गेलो? म्हज्या जाग्यार हांव कितें सोदून गेलो? एका मन जातीक वळखूंक जाता वस्तू मनीस हांगात बसल्लो ताची चेहरा तो सोन गेला. तशेंच जर तर तूं क्रिस्ताचें पवित्र आयदान तुजे क्रिस्ताचो परमळ तूं सोन येताय, तूं खंय येताय थंयसर सांत पावलो म्हणटा क्रिस्ताच्या वळखीचो परमळ. आनी एक उतर आसा एफेसकारांक बरयलें पत्र 5:2 क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे खातीर सुवासीक बलिदान ताणें भेटोवन दिलें. क्रिस्ताचें बलिदान सुवासीक, क्रिस्ताची जिवीत सुवासीक आनी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची आयदनां, क्रिस्ताक वोवची आयदनां आमी गेल्ले कडेन तो स्वाद सोडता. कीर्तन 23:6 सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. जंय हांव येता दया आनी मोग म्हज्या सांगाता येतली. तूं खंयच्या घरा येताय, तूं निजा की तुजे भितर पवित्र आसा, तुजें आयदान क्रिस्ताक वोवचें तें आयदान पवित्र आसा, वा तूं तबेरनाकल क्रिस्ताचो तबेरनाकल त्या घरा येताय दया आनी मोग सोन येताय. नंतर सुनो काडल्या पोंडा बरी, सुनो काडल्या पोंडा बरी. फादर तूं आमगेर पोर आयलोय, तूं येवन आमचे लागीं उलोवन गेल्ल्या मागीर आमकां समाधान जालें. हांव कितें सोन्न आयलो? दया आनी मोग सोन्न आयलो. कपाटपण न्हय. तुमी ज्या घरा येतात, मामा तूं पोर आमगेर आयलोय, तूं येवन गेल्ल्या मागीर आमकां इल्लो संतोश जालो. मगचनो आमी क्रिस्ताक वोवची आयदनां. थंय सांत पावलो म्हणटा अ ट्रेजर इन क्ले. देखून भितरलें पवित्रपण उखूल धरूंक जाय जाली कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागया. ताका स्वर्गाक वालीन दिलो, स्वीकार कर म्हणतो परता. बदल म्हूण तुज्या पवित्रतां सौम्या, पवित्र कर आमकां ह्या वेळार. उड्या वायना संगी अर्पीत हांव बापा, आजो पुनीतां तुका. कल्मेजार आयदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मसारता. कल्मेजार आयदू मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मसारता. बोवाचो बोंडो मनशा बावरान केल्लो, स्वीकार कर म्हणटो परता. बदल म्हण तुज्या पवित्र कुडीं सौम्या, पवित्र आमकां ह्या वेळार. बेजार दूख मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासारका. मोग संतोष आनी सूख बदल तुज्या मासारका. म्हज्या भाव भयणीनो, हांवें आनी तुमी भेटोवचें बलिदान
देवाक मन तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हाताखाली धन आपल्या महिमे आमच्या नक्याभूस विचार हवा सेस प्रमाण. प्रितीच्या बापा, तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनेंत उमपलेल्या गोवांच्या खणच्या परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां मनां उबारुया. आमची सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व कडेन सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सालोरेस तुज्या रक्त साक्षीन तुज्या पावलांनी चलून आपले रगत व्हरून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे कतकायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ संपूर्णयेन परजळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान एकाच तळ्यान तुजी स्तुती गायता. Balanço serves poto Sukari sumsa Wala tuja webawan O segitu kace O segitu kace O segitu kace Servis poraci nami Etata kajeje On segitu kace On segitu kace On segitu kace. बापा खरोच तुम पवित्र आनी तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्यांक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण दतस्ताने काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हजे रक्तची काल्स नव्या आनी सस्नी कर्राचें रगत पतकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया Jesu melo
जेजू जीवन सला जेजू जीवन झाला जेजू नव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सडवणीची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा जराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर हांगासर हजर आशिल्ल्या आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माय तिचो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत लॉरेस भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना जशें आमी भायर नितळ आसा तशें आमच्या अंतस्करणी नितळ आसूंक जाय म्हूण जेजू आशेता ही कृपा आमी मागया आनी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे आश्रम खाय तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची दुपत्कां बगोस आनी आमकां नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां तूं निवार दया करून जिवितान संस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजेदू क्रिस्ताचें येणे बरवचन त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक क्रिस्तवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक आमी शांती पाठोवया देवाचे शेळी संसाराची पखटेले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पखटेले आमची काकूट देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी सुम्याक तुमचे भितर आमचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली
모서고리 가이나오네 마빠 떠네 떠나슬리거래 서로 디타마까 소미 모서고리 가이나오네 마까 dan asli kere sarung ditamakan pasu sarutibu Bukmo cita meita Niterlutak kibo Taimo cibagaita Mulish tatang takca Syabit maka akta Segi benrapaita Sumi mosogori Kainamune maka Tani tanaslikare Soro ditamaka Sumingatai thita Saginit vateri Sumi salurvata Kuntindukan mucha Muganto busaita Engkerang sultana Uswat musuh sakta Somi musuh gori Kainamune maka Tane tan asal kere Soro ditamaka Swadichisu Bhakti pone Tuka Jisu Hasan agadita Somi Dev Moso Sarvondar Moso Ai lai mukti gori samsairo Pergi antari Isalai moso Tuje tosto melso naduso Kalvan kascha Swadichisu Tuka havandita Bhakti
पिपोनी तुका जेसू हसन अर्दान दिता. प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणावरवीं बागेवंत फ्लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलूप आदरांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबाच्या आनी भक्तरांच्या हक्कां दाखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सुसूंक आमकां तयार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आसो तुमचे सोबे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. याजाक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्ल्या मानवीक बाप सिरील लोबो, दिव्य ज्योती केंद्राचो डिरेक्टर उडपी DSS हांकां तुमच्या नांवी हांव आभार मानून घेवन देव बरें करूं म्हणटा. त्याची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. ह्या पवित्र तळ्यार मुर्दम रावन पिरजेंत रावन जेवणा बाबतींत जेवणाची वंतिके रावन कुमोक दिल्ल्या आदार दिल्ल्या सर्व कुटुंबांचेर आशिर्वाद घाल. ह्या वाचीचो उजवाड तांच्या कुटुंबांक असल्या वेळार आदार दिवं दी. सरान वा रावगणांत राखून व्हर दी. तांचे कुटुंब आशिर्वादान बरो दी. दिसपडतो ग्रास तांकां फावो जावं दी. मागणें फळादीक जावं दी. ही मागणी आमी करता सान लोरेसाच्या मजतीन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोमो जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां नॉर्मन रोसी लोबो मोडबेळ्ळे, नॉर्मन रोसी लोबो मोडबेळ्ळे, रॉबर्ट डिसोजा अँड फॅमिली हिरगान, रॉबर्ट डिसोजा अँड फॅमिली हिरगान, निशा मोनीस शंकरपुरा, निशा मोनीस शंकरपुरा, ग्लोरिया शल्मा डिसोजा सणूर, ग्लोरिया शल्मा डिसोजा सणूर, जयर अँड ज्योती मुदरंगडी, जयर अँड ज्योती मुदरंगडी, ऑलिवर सुतारी कुत्यार, ऑलिवर सुतारी कुत्यार, जॉयल फ्लाविया मिनेजेस शिरवा, जॉयल फ्लाविया मिनेजेस शिरवा, जोविटा डिसोजा हिरगान, जोविटा डिसोजा हिरगान, जूड ज्योती डिसोजा उडुपी, जूड ज्योती डिसोजा उडुपी, रोशन अँड फॅमिली शिरवा, रोशन अँड फॅमिली शिरवा. मुर्दोमू नॉर्मन रोसी लोबो मोडबेळ्ळे, नॉर्मन रोसी लोबो मोडबेळ्ळे, स्टीफन सल्डाना बेळवाई, स्टीफन सल्डाना बेळवाई, फिलोमिना कार्कल टावन, फिलोमिना कार्कल टावन, विल्फ्रेड अरान्ना मोडबेळ्ळे, विल्फ्रेड अरान्ना मोडबेळ्ळे. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यांतर तांणी येवन वाती स्विकार करची. Moga parimit devak navarya Favorilla casaloresa Secretario Pedron kita kavya Martir पण आपणाव शांती पण सोडले देवा मोगान पेटून प्राजिता दारले देवाक मिसवालोय दैविक देण्यानी सोबलोय मोगा संदेश प्रसार करूंक सदांच वावुरलोय. San Lorenzo Magnei, Yezite von Martira San Lorenzo,
तरण्या परस पवारता खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयक आमचें खालतें मागणें वर्द्या पातयेन आमी तुजे जशीं आयल्या जिवो भावार्थ थीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां सोंदी आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परजळचें कर आमच्या सर्वत्मीक आनी संवसारीक वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयचें कर दुबळ्या दख्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टां अनवरांत आशिल्ल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाचें कर अनभवर्त्यांक आनी भवर्तांत शिडिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाची कर तुज्या बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन सालोरे समकांत्र मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां पठयतात 15 वर्सां उपरांत भुरग्यांचें देणें लाभल्या पासत अर्गां दितात इस्रायलाची विजा लाभल्या पासत अर्गां दितात दोळे दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां दितात बोटीर खाम मेळिल्ल्याक अर्गां दितात कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलाक आयिल्ल्या पासत अर्गां दितात स्किन एलर्जी गूण जाल्ल्या पासत अर्गां दितात तशेंच आमी हर एकले हांगासर आसची आमकां मेळिल्ल्या ल्हान व्हड उपकारां खातीर सालोरेसाक अर्गां दिवया Ergan Jesu, Ergan tuka somya Jesu, Hogulab Jesu, Hogulab Jesu, Hogulab tuka somya Jesu, Ergan Jesu, Ergan Jesu, Ergan tuka somya Jesu, Hogulab Jesu, Hogulab Jesu. Hogla kula somya Jesu. Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah. Geet gavya, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Amen, Hallelujah. Hallelujah, Amen, Hallelujah. Kavya, Amen, Hallelujah. Salo समकांद्र उपकार मेळचे पासत मागोन आसात MBA एग्जामांत पास जावंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक बरी सैरीक मेळोवंक लोन फारीक जावंक 15 जाणांक बरें काम मेळचे पासत 43 जाणांक बरी भलायकी मेळचे पासत 8 जाणांचें बिझनेस बरें जावंक इन्सुलीन काणग्योचें रावोंक अल्सर पिडा गूण जावंक कांदूक गूण जावंक पांयांचे हुलोप गूण जावंक तोटांत बेळें बरें जावंक एकल्याची गमट्याची दाव्या कुशीन फटाफट फळ उदेलां तें नपयस जावंक भुरग्यान सुडाळ उलोवंक चोरी जाल्लें भांगार आनी पयशे फाटीं मेळोवंक आनी सोर मेळचे पासत तोंडांत आसलीं खतां वसोवंक भुरग्यांनी शिकाप तांच्या मोतीक वसोवंक सर्व कश्टां अनवरांतलें राखून व्हरूंक बाळथेर बऱ्यान जावंक सबार जाणांची आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक नकारात्मक चिंतमा पयस वसोवंक दांत दूख गूण जावंक राग मोसोर पयस जावंक घर बांदूंक जागो मेळचे पासत परगांवां धांवन गांवाक शबितायेन पावोवंक 4 जाणांची फाट दूख गूण जावंक पांयांच्या आनी हातांच्या शिरांची दूख गूण जावंक पेन्शन विग्गी मेळोवंक कोर्टांत आसल्या केसींत जीक मेळचे पासत कंत बेजाराय पयस जावंक थायरॉयड गूण जावंक भें पयस जावंक 16 जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक CAच्या एग्जामांत पास जावंक
कॅन्सर पिडा गुण जावचे बसोत BP आनी शुगर गुण जावंक ताप आनी शेळ कोंकली गुण जावचे बसोत विशेष रितीन मागोन आसात तशेंच एका स्त्रीक प्रत्येक जावन अनकिडींत प्रॉब्लेम आसा ते बेगीन गुण जावचे बसोत प्रत्येक तरान मागया तशेंच प्रत्येक जावन प्रत्येक ते सावा हे बरी आसात एका बहिणीच्या दोळ्यांचें प्रेशर नॉर्मल येवंक एका बहिणीच्या फाटल्या मांड्याचे दूख फडाफड आनी तकली गुवळ गुण जावंक आनी स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवचे बसोत एका भुरग्याक मोतीचें समाधान बरी भलायकी शिकपांत जीक मेळचे बसोत एका बहिणीचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे बसोत आमी मागता तशेंच हांगासर ह्या बसिलिकाक आयिल्ल्या हर एकल्या आमच्या भक्तीका बसोत आमी मागता हर एकल्याक तोच सालोरेस बाप सोम्या मुखांत्र आमी आशिल्लें खंयचेय ती संगत जावं दी ती आमकां मेळाचें करून दी म्हणून आमी मागया तेच परी ह्या बसिलिकांत जावंक नासची ह्या बिल्डिंगाचें काम बऱ्या तरान बेगीनच संपोवंक हांगासर आसच्या हर एकल्या कामेल्या बसोत आमी मागता ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲರ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ನೀವು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ ಅವರು ಬೇಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ वर्धक तू वर्धक सौम्या वर्धक तू वर्धक सौम्या हरे भी सर गडी तो मोजे संगी रावण वर्धक तू वर्धक सौम्या रत्माका तो रत्माका सौम्या रत्माका तो रत्माका सौम्या हरे भी सरे गडी तो मोजे संगी रावण रत्माका तो रत्माका सौम्या शिखी भवर्ता परमाने बरी क्रिस्तांचनी चियोन बागी मरण मरण सरकार तुझे संगता सस्नाक दबा खगोल सुझे भाग आम्हा सुमेस्तांग फवोकर आमच्या बापा सरकींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज समकाय येऊ तुझी खुशी सरकार सदा तुझी संसारांत जाव आणि आमचे शिकलेल्या आमच्या तशी आमची बदकाम बस आणि आमकां जाणून पडून दिनाका सालोरेस मार्थिरा आमा बसोत विनादिकर प्रार्थया येसर पदवेदार देवा भगवान लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत बरेचशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केणां आमी पालवायची कर म्हण आमी लाल येवन मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आतां विशेष रितीन प्रधान याजक सर्व पिडेस्तां बसोतो मागता ह्या वेळार सर्व पिडेस्तांक आमच्या मोतीक आमी हाडया सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रस्ता सर्वांनी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे सोमी तुमचे सोबे आसो सर पदवेदारा आनी ससान देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तशेंच ती जांचे बसत मागता त्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवड केल्ल्या सर बांदपासांतलें तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या गणित काकुळतीचेर फातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी फावो कर ह्या बसिलिकांत तुज्या दैवीक सहावचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी
तुजी शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखीक प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिका जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल तुमचे सोबे रावूं ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमकां हर एकल्याक तोच सोमी आशिर्वाद दिवन दी आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी मोतीचें समाधान फावो करून दी ह्या पवित्र तेलाच्या मागणे वरवीं याजक मणयारे मागता आसतना हांगासर आमचे थंय आसली हर एक पिडा शिडा सर्व पयस करून दित आमी जें कितें मागोवन हांगासर आयल्या तें सगळें सालोरे मुखांतर आमकां फावो जावन दी म्हणून आमी मागया. Pansangko 106 Nura Aru. ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡೇ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನ ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಸ್ವರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಾ ಹಾಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ
ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇದು ಬನ್ನಿ Dolores bolo somyak sada manvalo naman naman saloresa mogal mati santa maguntundi devi kripa mogal saloresa Saloresa mogal mati santa maguntundi devi kripa mogal saloresa Apostolumia Jesuso करून त्याग आपल्या जीवाचो मातीरांचो कुरो जालो मोगामाय पासान बोललो आपोस्तल सोम्या जेजूचो करून त्याग आपल्या जीवाचो मातीरांचो कुरो जालो नमान नमान Saloresa mogal mati santa maguntundi devi kripa mogal saloresa naman naman saloresa mogal mati santa maguntundi devi kripa mogal saloresa सोम्याच्या सर्गी वोटांतलो अपूर्वा येसो एकलो माटी सालोरेस बोळो सोम्याक सदा मानवलो सोम्याच्या सर्गी वोटांतलो अपूर्वा येसो एकलो माती सालोरेस बोळो सोम्याक सदा मानवलो Sobe aunque morir आशीर्वादी माता जेजूच्या
आशीर्वाद भाग्यवंतलो रेसा आमोसोत विनंती कर भाग्यवंत गोसाचे करवे आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे उद्धाराचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.